NIA गोंयांतूय PFIची पाळामुळा उस्तिता। गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन PFIचो प्रसार करपी महासचिव अनीश अहमदाक उखल्लो। NIAन ब्रेस्तारा बायणा अनीशाच्या घरात धाड घाल्ली। अदमास लागिल्ल्यान ताचे आदींच तो फामिलीक घेवन पळलो। NIAन कर्नाटकांतले रेडीत ताका शिरशी उखल्लो, थंयच्यान दिल्ली व्हेलो। दिल्ली कोर्टान अनीशाक 4 दीस पुलीस रिमांड दिला। PFIचो वता वता ते इश्यूंचेर चड करून दक्षिणेंतल्या राज्यांनी उपद्रव वाडिल्ल्यान घर मंत्रालयान धरपकड सुरू केल्या। ब्रेस्तारा गोंय धरून 11 राज्यांनी 95 सुवातींनी धाडी। 100 वयर PFI वावुरप्यांक अटक। आतंकवादी कारवायो, आतंकवाद्यांची ट्रेनिंग, टेरर फंडिंग, रिक्रुटमेंट असल्यो गजाली PFI करता म्हूण आरोप। PFIचो महासचिव अनीश गोंयांत 10 वर्सां जाली एक्टिव्ह। दक्षिणेच्या राज्यांनी ताचो वावर चलतालो। PFIच्या आतंकवादी कारवायांचे पुरावे एकठांय करप चल्ला। अनीश PFIचो सरचिटणीस आनी खापो वावुरपी। NIAन ताची आनी गोंयच्या ताच्या हस्तकांची पाळामुळा उस्तूंक सुरू केल्यात। NIAचे कारवायेचेर थळावो नगराध्यक्ष खंय शॉकात। दुबय येवपाक तूं घेवपाक शकत ना ते फॅमिली। तू फॅमिलीचो बॅकग्राऊंड बरो, शेजाऱ्या वांगडा बी सगळे उलोवप, बार्जेर कामाक आसलो, मुसा म्हणटा पळय तो बार्जेर कामाक आसलो, शेजाऱ्या वांगडा बी बरें उलोवप, सगळे बेस्ट। PFIचे गोंयचे पदाधिकारी मिडिया मुखार, तांचेर खंय अन्याय जाता, सरकाराक खंय विरोधक नाका। तर आमी फर्स्ट ऑफ ऑल हें क्लियर आसा कितें हें सगळें एक आमची आवाज, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचो एक आवाज, जो आवाज सदांच लोकां मदीं जागला, लोकांचे इशू घेवन आमी मुखार सरल्यात। ते इशूक दाबोवपा खातीर हो एक रेड केल्लो आसा। आनी हें नवीन न्ही, फाटले तुमी 2014तल्यान तुमी पळयतात जेन्ना पसून ही गव्हर्मेंट येयल्या तेमी सदांच जे बी लोक हेंचे पॉलिसीज आनी हेंचे खिलाफ जे बी उलयतात तेमकां सप्रेस करपाचें काम केल्लें आसा। पॉलिटिकली जावं, सोशली जावं, सोशल एक्टिविस्ट जावं, या खंयी जावं, हेमकां ऑपोजिशन म्हणटा तो खंयच येयलो जाल्यार ताका सप्रेस करपा खातीर हे टूल्स सगळे यूज करतात। हें सगळें तुमी गोंयांक बी पळयलां आनी ऑल ओवर इंडियाक बी आज सिद्ध जाल्लें आसा। कितें जो बी गव्हर्मेंट पॉलिसी बद्दल, गव्हर्मेंटा बद्दल आनी हे फॅसिस्ट फोर्सास बद्दल उलयतलो तेमकां हे असले टूल्स लावन सप्रेस करपाचें काम करतले म्हणून। हय, 18 अकावंट आमचो फीज केल्लो आसा, पूण ताका जे तत्व दिले तेजे कांयच अजून पसून प्रूफ करपाक शकले ना। ते कितें जे कारण दिल्यात आमचे अकावंट जे सीज करपा लागून तेजे अजून पसून कांय प्रूफ जालें ना आनी कांय रिलीज हें जाल्लें ना तेजें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।